प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विसवूर, वोड 1 ते 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव खरी दाख वेळ आनी म्हजो बाप गुळवाडी. म्हजे सोवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जायात. म्हजें सोवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रिगून. जशें एक फांटो दाख वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जाय. हांव दाख वेळ, तुमी फांटे. जी कोण म्हजें सोवें रिगून रावतात आनी जांचें सोवें हांव रिगून रावतां ती सुबा फळां दितात, कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्या कांयच करूंक जायना. म्हजें सोवें रिगून रावनात ती एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकी. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी तेच. तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सोवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें, हातूंत म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू कितें म्हणटा. तो म्हणटा, हांव खरी दाखवेळ आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सोवें रिगून ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. भाव भयणीनो, जेजू आयजच्या शिवर्तमानान आमकां सांगता की ज्या भाशेन कसलें झाड, फकत दाखवेळ न्हय, कसलें झाड त्या झाडाक फळां दिवंक जाय जाल्यार झाडांची फळां सदांच खांद्याचेर येतात, म्हणटा त्या फांट्याचेर येतात. आनी ह्या फांट्यांचेर कसलीं फळां येवंक जाय जाल्यार त्या 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 झाडाच्या जी दाखवडाची फेणो आहा तो, ओ ताका जें झाडाचेर आसता तें फळां मेळपाक ते दाखवेळेन चिपकून रावपाक एकदम गरजेचें. ते फांटे त्या दाखवेळे कडेन ना जाल्यार त्या फांट्यांचेर केन्नाच फळां येवची ना. आनी आयज जेजू म्हणटा तो जावन आसा दाखवेळ आनी आमी जावना ते खांदे, आमी जावन आसा ते ज्या जाग्यार फळां दिवंक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आमकां फळां दिवंक जाय जाल्यार आमी जेजूक चिपकून रावपाक एकदम गरजेचें. ज्या भाशेन एक दाखवेळ, ताका ती दाखवेळ ताचे फांटे त्या दाखवेळी कडेन ना जाल्यार ते दाखवेळीक कसलींच फळां दिवंक जायना. आनी जेजू आयज म्हणटा, जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, ताच्या उतरा प्रमाणें आमी चलता, आतां आमी ताका चिपकून रावता. जेजू आयज फुडें कितें म्हणटा, म्हजें सोवें रिगून रावतात आनी हांवूय तुमचें सोवें रिगून रावतां, आनी तेन्नाच तुमच्यान ती फळां दिवंक जाता. भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की ताच्या उतरा वरवीं जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता, तें उतर आमी सजमणी घेवन आमच्या काळजाच्या जमनीचेर वा काळजान आमी रिगून दवरता, तें झाड व्हडलें जाता, तें बी किल्लोता, आनी आतां आमच्या जिवितान आमच्यान एक
बरी फळां दिवंक जाता. पवित्र आत्म्याची फळां मोगाची, सोंसणीकायेची, शांतीची. पूण आमी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, पूण आमी आतां सगळें जें आमी कोत्ता ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमी कोत्ता. भाव भयणीनो, कितें घडटा? आतां आमच्यान जीं फळां जेजू आमकां आयज आमकां सांगूंक सोदता तीं फळां आमच्यान दिवंक जावची ना. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता, आतां आमच्यान तीं फळां आमच्याच जिवितांत दिवंक जाता. तेजे उपरांत तोखतात तसलीं फळां दिवंक जाता. म्हणजे कितें? आमी आतां ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आतां आमी शिवर्तमान परगटूंक पावता. आमी आमची गोवायकी दिवंक पावता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे फांटे जाल्यार, जेजू दाखवेल जाल्यार आनी खरेपणी ताजें उतर आमच्या काळजांत रिगून आसलेलें आहा जाल्यार तर आमी ही तोखतात तसलीं फळां दिवपाक एकदम गरजेचें. आनी जेजू आयज आमकां सांगता, जे खांदे तो म्हणटा जे फांटे त्या दाखवेली कडेन जीं फळां दिनात ते आतां फांटे जे ते कातरून उडयतात, ज्या खांद्याचेर वा ज्या फांट्यांचेर फळां येनात ती. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू खरेपणी दाखवेल जाल्यार आमी फांटे जाल्यार आमी फळां दिवपाक एकदम गरजेचें. कित्याक आमी फळां दिना जाल्यार भाव भयणीनो, एक दीस येतलो आमकां त्या फांटे आमचे कातरून उडयतले. म्हणजे आमी कातरून वयतले आनी आमकां आतां ह्या सर्गीचे आमकां खरेपणी ह्या संवसारांत जिवून हीं बरीं फळां दिवपाक जावचें ना. आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जिवोवपाक आमकां घडचें ना. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, हे शिवर्तमान आमकां सांगता, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना आमी ताका चिपकून रावता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, ताजें उतर आमच्या काळजांत आसा, तेन्ना आमी फळां दिवंक पावतले आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावतले. तो आयज आमी खेरीत भाशेन देवाच्या उतरान रिगून रावया. तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक आमी सुरवात करुया. दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.